काणी काणी कांता प्रस्तुती नमन बळगजेसू हफ्त्याळे आणि दायची दुबाई कोंकणी बरोवप्यांचो एकतार दुबाई. काणी सांग काणी सांगे व्हडली माय. काणी सांग काणी सांगे व्हडली माय. आता हांव तुमचे मुखार सादर करता शिकारेकार आणि दोन पालवे. एका गांवांत एक शिकारेकार आसलो. तो सदांच म्हणले बरे शिकारे घेतालो आनी सुकण्यांक धरतालो. एक दीस दुपारच्या रानांत भितर सरताना ताका एक सोबीत पारवो दिसता. तो त्या पारव्याक धरता आनी गुडाक घालता. तो पारवो एक चेडो पारवो जावन आसता. हेणे पावशिल्ले दीस जाल्यान गोडगोड सगळ्यांचो पावस पडटा. पावस जोर आयल्यान शिकारेकार वाटच्या बाच्या बरी जाता आनी हिवान कडकडता. अचानक म्हणले बरी चेडो पारवो पावसाक रुका कशी नेता. कितें म्हणची गजाल. ताची मोगाची पारवो बायल गुडांत आसचे पळोवन ताचें मन खरखता आनी म्हणटा, मोगाच्या बायले, त्या शिकारेकाराक हांवें कितेंपणी आपाय करीची गी. चेडो पारवो म्हणटा, नाका नाका म्हज्या मोगाच्या घरकारा, तूं आमकां एका मनीस आनी हें रूख आमचें घर. आमच्या घरा आयिल्ल्या सैऱ्यांक आमी तशें करूंक नजोने. बाप तो येवन कलकुलता. ताका कितें पळय कर मा. चेडो पारवो सट्ट वचून लांकडां हाडून रास घालता आनी ताका उजो दिता. अशें शिकारेकाराची इलेशन्स देंवोन येता आनी ताका ऊब भरता. तितल्याच शिकारेकाराक बरी भूक लागता. तो भुकेन सांगता, अय्यो देवा, ह्या भुकेन म्हज्या पोटान माटेंच जाला न्ही. हें आयकल्ले चेडो पारवो ताच्या पतीक कुटर कुटर म्हूण आपयता आनी पती कुटर कुटर म्हूण जाप दिता. आनी चेडो पारवो म्हणटा, म्हज्या मोगाच्या घरकारा, बाप शिकारेकारा मस्त भूक लागल्या खंय. भुकेन पोटान माटेंच जाला खंय. इल्ली फळां हाडून दी मा. तो चेडो पारवो वचून एका कोल्यांक विविध रितीची फळां हाडून दिता. हें पळयलो शिकारेकाराची संतोशाची उमाळी उदकाची झरी जावन वळटात. उपरांत तो ते खाता आनी वयर दिश लावन सांगता, मोगाच्या पारव्या, हांव एक शिकारेकार म्हूण जाणा आसुनी तुवें म्हजी इतली भूक मनपावली न्ही. आतां हांवें तुका कितें दिवचें. चेडो पारवो म्हणटा, शिकारेकारा, त्या गुडांत आसो पारवो म्हजो जीव. ताणेंच म्हाका तुजी सहाय करूंक सांगिल्ली. ताका सोडटा. तो शिकारेकार सगळो सुलच येता आनी त्या पारव्याक भायर सोडता. त्या दिसांत शिकारेकार ताचें काम सोडटा आनी दुसरें काम विंचता. शिकारेकार आनी दोन पारवे बऱ्या इश्टागतीची झलक जातात. ह्या काणयेचो संसार जावन आसा. आमी केदाराय बऱ्या काळजान आनी मनान उदार जायचे. दया करण्यो करया आनी मोवाळ जावया. अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें करूं. आज हांव कस काणची म्हणली काणी सांगूंक अपेक्षिता. ल्हान प्रायेरसून रॉनीची आवय अंतर्ध्यान ताचे शिकप आर्थर रावले. ताका 20 वर्सां प्राय पडलेली कसलेंच काम मेळूंक ना. हेणे तेणे भोंवून हांच्या तांच्या घरा जिवन खावन दीस काडटलो आनी आळशीपणान जियेतलो. तशें हळ्ळेंतले त्या लोकांक हाचेर तरसाय. कांयच कश्ट काडिनासता बसून हांच्या रानीक ते हळ्ळे दीस काडचे कश्टाचे जाले. देखून तो पयशे लयता शहराक गेलो. सगळो दीस भोंवल्यारी तिका काम जावन दी पयशे जावन मेळूंक ना. 2-3 आंबेनी कुलीचें काम करूं सांगल्यारी ताची पाट भागवली ना. अशें भोंवून एका मार्केटी कडेन गेलो. थंय 2 जाणां भिकारी बसून भीक मागतले. वारसुडे तांकां पयशे दितले. हें पळोवन मांडो खरपून कितें चिंतून इल्लें समाधान घेवन कशीय रात ताणें पसार केली. दुसऱ्या दिसा लक्ष्मी कैकचे कडेन आयलो. तो दीस आयतार जाल्यान लोक सांगतलो. लागसार बसून, बाबा बाये, हांव जल्मात आमूच कोडो, म्हाका दान दिया. भीक मागी लागलो. हो कोडो नायले म्हूण चिंतून लोकांनी हाचेर बिरमत पावन हाका पयशे दिले. त्या दीस ताका मस्त पयशे मेळ्ळे. तो संतोशान बरोन हॉटेलाक वचून घट्ट खावन न्हिदलो. कांयच कश्ट काडिनासता सुलभेन पयशे कमोवची ताका वाट मेळ्ळें ना. हो आनी किचरूक जालो. मार्केटी कडेन हॉटेलाक
अशी एकेका जाग्या लागी बसून पोड्या बरी नाटक बरे सोडतलो. हर एका दिसा आमटी बागल्यात बसून आपल्याक कितले पैसे मेळ्ळ्यात की म्हण लॅक करचे, उपरांत पोटभर जेवचे हे सदांचे सांगले. अशें थोडे सोंबेरी जालो आनी हांगासर रावल्यार आपल्या चिप्पेतून भायर पडटा म्हूण चिंतना तो एक लागशिल्लो हळ्ळे गेलो. थंय त्या दीस फिरगतीचें फेस्त जाल्यान लोक धरबस्त जालो. आतां असो गुडाचो नाटक सुरू जालो. दनपार जातना पयशांची रास मेळ्ळी. हाका भूक लागल्यान आपणाक कितले पयशे मेळ्ळ्यात गे म्हूण पळप मन जावन कोणीय नासलेल्या जाग्यार बसून पयशे लेख करी लागलो. हो भीक मागतना कसलो गीत पावसान पोलीस एकल्याचेर दोळ दवरनासलो. पैसे लेख करतना हाचो अवतार कितें म्हणटना कळ्ळें जालें. तो ताचे सशीन आसून तसले हॉटेल भीक मागतले, आपूण गोडा म्हणटले. आतां दोनूय दोळ सोडून पयशे मेजता हडलो काडलो चितो म्हणालो तो. रानीक बेन दिसले, खलबुलो जालो, आंगातान घाम सुटलो. भियान कापून म्हणालो, पोलीस साहेब हांवें कांय करूंक ना, म्हाका सोडा म्हणालो रानी. लोकांक मोस करना, पोड्या बरी नाटकांना बरे पयशे कमयता. तो हॉटेल ढोंगी चलता स्टेशनाक म्हणून स्टेशनाक आपूण व्हरून गेलो. वय मोगाच्यानो काम करून जोडीचे पोट भरीचे शिवाय लोकांक मोस करणं मासूम चिंतल्यार अशेंच जावचें. कश्ट वाडकाडीचे आनी बरो सायजी म्हळ्या दिसा ही काणयेक आटापण आसा. देव बरें करूं. हांव रॉबिन पिंटो कल्याणपूरतोन. हांवें सदनकरची खाणी जावन आसा उलोवची मासली. जपानांतल्या एका शहरांत टोंग म्हणलो एक धाकटें हॉटेल चलोवन आशिल्लो. हो एकदम उदरमानाचो व्यापारी जावन आशिल्लो. एक दीस टोंगाच्या हॉटेलाक निकाशा म्हणलो भुरगो आयलो. म्हज्या उंचले शिकपा खातीर हळ्ळे तावन हांव ह्या शहराक आयला. हांगा म्हाका कोणी सैरी वा वळखीचे म्हणले नात. शिकून बरें काम म्हाका मेळत तर म्हज्या दुबळ्या कुटुंबाक हांव आदार जायन. हांव दुबळो जाल्ल्यान जेवणा खाणाक वस्ते खातीर दिवंक कांय पयशे नात. तूं जर तर एका वर्साच्या मट्टाक दया कर नको करशी तर मुखार म्हाका तूं केदालाय पावटी मेळत तर तुजें ऋण फारीक करतलो म्हूण ताणें मान करगोंचे रितीन सांगलें. टोंग इल्ले चिंतून तूं म्हजे सांगत आस राव म्हूण निकाशाक सांग लागलो. पुरसत आसतना निकाशाक कितें पुणी काम करन टोंगाक हुमो करतलो. तशें टोंगाक निकाशाचेर मोग विश्वास उपजलो. निकाशाक मोगान पळयतलो, बरें खावंक जेवंक दितलो अशें वर्सां धांवले. निकाशा पयले दर्जेंत उत्तीर्ण जालो. निकाशाचें शिकप खबर जाल्ल्यान तो आतां वसोंक बैसरलो. टोंगा लागीं गेलो आनी म्हणालो, तुवें म्हाका खाण जेवण आसरो दिवन मस्त उपकार केलोय. तशें जाल्ल्यान म्हजें शिकप बऱ्या नाकेर जालें. पूण हांचो प्रत्युपकार जावन कितेंय दिवंक साध्य ना तरी हांव तुका एक ग्लासाची भेट दिता. हांतू एक मासली आसा. ती मासली कांय सादारणाची न्ही. मनशा लेगीत उलोवची एक विशेश ताका आसा. ही मासली विविध नमुन्याच्या सवळाक जाप सयत दिता. ही मासली तुजे कडेन आसल्यार तुजो व्यापार दडतो जाता. पूण एक जागृतकाय, खंयच्या संदर्भारी पयशांची आशेक लागून खंयच्याय गिरायकतवनी एका वरवीं सर सवालां विचारन जाप घेवंक नजो. तशें कितें तरी तूं उतर विसरून चलची तर तुका खस जातले आनी तुका लाभ जावचो सुकतलो म्हूण ती पेट ताचे मुखार दवरली. हे पळोवन टोंगाचे दोळे रुंदारले आनी परजल्ले. असली एक विचित्र मासली म्हजे कडेन आसल्यार ह्या मासली पळोवचे खातीर लोक येवन व्यापार सोडून लाभ धरतो जातले अशें चिंतून जायत तुवें सांगल्या भशेन चलता म्हणालो टोंगा. इतलें केल्यार पावना. सदा एका दुबळ्या भुरग्याक तुवें धर्मार जेवण दिजे. तूं केदां करताय की तेदनाची महिमा न पयस जातली. देखून जागृत म्हूण इशारो दी लागलो निकाशा. इतलें सांगून तो थंयतावन चल्लो. उलोवची मासली टोंगाच्या हॉटेलांत आसा म्हणलें आयकून लोक हरिहरीनी आयलो. सोरपूण जाल्ल्या वस्तू विशयान, थोडे तांच्या भुरग्या आनी तांच्या खामा विशयान, काजारा विशयान आनी हेर सबार समस्या विशयान सवालां घेवन आयले. तांकां खऱ्यो आनी समर्पीत रितीच्यो जापी मेळिल्ल्यान टोंगाच्या हॉटेलान हर एक दीस व्यापार चडोवन ताणें बरे पयशे कमयले. अशें ग्रेस्त जाल्लो टोंग काजार जालो. घरदर आसपास केली. निकाशान सांगल्या बरी हर एक दिसा एका दुबळ्या भुरग्याक जेवण दितलो.
उलोवची मासलीची खबर त्या प्रांताच्या रायाच्या कानाक सईत पडली. तो घोड्यार सवारी करून टोंगाच्या हॉटेलाक आयलो. ताच्या हातांतली ओड पयशेची थैली ताणें टोंगा मुखार उडयली. तल तल करून उजलची ती नाणी पळोवन तो शिरी सुकलो. जाल्यारी नम्रतेन मुजे जावन तुमी कसली सेवा आशितात म्हूण विचारी लागलो. तुजी ती उलोवची मासली म्हज्या मुखार हाड. म्हजी राणी जावचे ते सुंदर माणिक कोण म्हूण तुजे मासली सांगून दी. टोंगान मासलीची पेट हाडली. तुजी शेजारी दयेचे दूध तुजे कडेन लग्न जातलें म्हणलेसू रायाक खुशी जाली. तशी अनेक नाणी भरली थैली टोंगा मुखार उडोवन म्हज्या अनेक सवालाक जाप दी म्हणलो. टोंगान हात जोडून रायानो म्हाका माफ करीजे. एका वरवीं चड सवालां हे मासली लेगीत विसरूंक नजो म्हणलें निर्बंध आसा म्हणालो. ते जाल्यार टोंगाची बायल येवन तुका कितें तकलीफणी सामानागी पयशे मेळटाना ते भांगाराची तितली नाणी मेळटाना कोणी जायना म्हणचे आसावे. तुका सांगून गेले आतां निकाशाक हे सगळे खेळतावे म्हूण जोर करी लागली. तितल्यार एक दुबळो भुरगो कान विचारन आयलो. भांगाराची नाणी पळोवन टोंगा पिसवालो. तो वर्ते संतोषान बुडलो. तशें ताचें कर्तव्य कितें म्हणलें तो विसरालो. ताचे त्या भुरग्याची ताणें पर्वा केली ना आनी रित्या हातांनी पाटी धाडी लागलो. रायान उडयल्ल्या पयशाक लागून अनेक सवाळाक सयत मासली करना जाप दिवयली. ते राती कोणीक येवन ताचे दार बडयले. येवन बागील उगडतना निकाशा मुखार उबो जालो. तो भितर आयलो आनी ताच्या हातांत आसलेली एक व्हड पयशेची थैली ताणें उबारली. तेन्ना रायान सांगिल्ल्या पयशाक लागून अनेक सवाळाक सयत मासली करना जाप दिवयली. हे काणीची न्हीद जावन आसा अदीक आशा मनशाच्या जिविताक मारेकार. ह्या काणी बरयल्ले जावन आसा मा बाप J.F. डिसौजा आत्तावर. देव बरें करूं. म्हजें नांव एन्सेल. हांव पुत्तर फिरगतीची. हांवें सादर करची काणी जावन आसा जिग्गा जिग्गेचो पयशांचो हारबोस. एका गांवांत एक राय आनी राणी जियेतली. तांच्या राजांत समृद्धी आसली आनी तेंचो लोक खुशयेन जियेतलो. त्या रायाक साबार जाणां सेवकां आसलीं पूण तांचे मदें जिग्गा आनी जिग्गी म्हणली आप्त जोडी सेवकां आसली. जिग्गा आनी जिग्गेक तांच्या सेवेक भरपूर पाग मेळटलो तरी तांकां पयशांचो हारबोस इल्लो सडस आसलो. देखून जिग्गा आनी जिग्गेन बेगीनच ग्रेस्त जावंक एक उपाय केलो. तो उपाय जिग्गान मेल्ले बरी नाटक करचे आनी जिग्गेन राणये लागीं पयशे मागचे. अशें जिग्गी रडून राणये सरशीं गेली आनी म्हणाली म्हजो घोव जिग्गा मेला. म्हाका मस्त कश्ट आसात. म्हाका थोड्या दुडवाची आनी थोड्या दिसाच्या रजेची गरज आसा. राणयेक मस्त कणवाळाई भोगली आनी जिग्गेक धारबोस्त दुडू आनी थोड्या दिसाची रजा दिवन घरा धाडले. जिग्गेन हाडल्या पयशांचो आयवस पळोवन जिग्गाक मस्त खुशी जाली आनी आपूण हस्सू नाटक राया मुखार करचो निश्चय केलो. जिग्गा रडून राया सरशीं गेलो आनी म्हणालो म्हजी बायल जिग्गी मेल्या. म्हाका मस्त कश्ट आसात. म्हाका थोड्या दुडवाची आनी थोड्या दिसाच्या रजेची गरज आसा. रायाक ही मस्त कणवाळाई भोगली. जिग्गाक दारबोस्त दुडू आनी थोड्या दिसाची रजा दिवन घरा धाडले. अशें जिग्गा आनी जिग्गी तो दुडू काण घेवन खुशयेन घरा गेली. तशें आसता त्याच सांजेर जिग्गा आनी जिग्गी सो नाटक पळयल्लीं राय आनी राणी जेवणा सालाक बसतना पयले राणयेन रायाक म्हणलें आले आमचो सेवक जिग्गा मेला. हांवें जिग्गेक रजेर धाडलां. राया जापावलो आनी म्हणालो जिग्गा आत्तां तो म्हजे तावन पयशे व्हरून गेल्लो. तशें जाल्यार तांणी आमकां फासयलेंगी. रायाक आनी राणयेक जिग्गा जिग्गेचो मोस समजलो आनी तांच्या नाटकाक अंतीम मुद्रो दवरूंक चिंतलें. अशें राणयेन आनी रायान जिग्गा जिग्गेच्या घरा वचूंक निश्चय केलो. राय आनी राणी जिग्गा जिग्गेच्या घराच्या लागसर पावतना जिग्गा जिग्गेक हें कळटच तांणी परत्यान मेल्ले बरी नाटक करूंक सुरू केलें. तवळ राय आनी राणी तांच्या घरा भितर रिगोवन तांचो नाटक सुरू केलो. राणयेन रायाक
म्हणलें पयले मेल्लें जिग्गा जिग्गी न्हय राय राणी एक म्हणालो पयले मेल्लें जिग्गी जिग्गाणी आनी अशें दोगांय झगडोन पडलीं आनी आख्रेक राणयेन म्हणलें तशें जाल्यार पयलें कोण मेल्लीं तांकां हांव 10,000 रुपयाचें इनाम बसयतां तो वोल जिग्गा आनी जिग्गी दोगांय एकच पोटी उठोवन हांव मेल्ली म्हणाली आनी दोगांय राया आनी राणये मुखार सिरकोन पडली देखून म्हणजे आजूनच्या संवसारांत पयशे पळयल्यार मोडेय उठता. धन्यवाद. हांवें सांगची काणी जावन आसा कासवान शिकयलेली साव. रानांतले एका बेळांत एक सोंसो आसलो. त्या सोंस्याक एक कासव मोगाळ इश्ट जावन आसलो. एक दीस सोंसो कासवा लागीं वचून इश्टा इतले दीस हांव कांय भेन आसतना तृप्तेन जीवन सारनासलो. आतां एक म्हातारो कोलो म्हाका घास घालून खावंक पळयता म्हूण खंतीन सांगी लागलो. ताका कासवान तूं कांय खंत करिनाका धैर्यान बिळांतावन भायर ये. कोलो तुजे सरशील जाणा तूं आया म्हाका खाय नाका. पिला असल्या सोंस्या केल्यार देव तुका शिक्षा दिता. तूं कण्ण त्योम कोंडाक वताय म्हज्या बदलाक तें आसा पळय कासव ताका धर नाका. ताका खेल्यार तुजे तरणाटपण तुका पाटी मेळटले म्हूण सांग म्हूण उपाय सांगी लागलो. सोंस्याक आतां धैर्य मेळ्ळें. तो बिळांतावन भायर आयलो. राकोन असलो कोलो घबक्क कर्णकाचेर उडलो. सोंसो भेन आसता राव राव पिला असल्या सोंस्याक खावन यम कोंडा कित्याक वताय तुका तुजे तरणाटपण पाटी जाय म्हूण भोगा नावे म्हूण विचारी लागलो. कितें तरणाटपण लपता वय कित्याक ना वो तें आसा पळय कासव तुज्या पोंजाच्या की पयले जल्माला तो आनी की तरणाटो ससा ताका खेल्यार तूं तरणाटो जातलोय म्हूण सोंस्यान कासवाक दाखयलो. सारकें म्हाका तरणाटपण जाय म्हाका मरोंक नाका म्हूण सांगून कोलो सोंस्याक सोडून कासवा लागीं गेलो. न्हिदोन आसल्या कासवाचेर आतुरेन तोंड घालें. कासवाचे पाटीर घट्ट कवच असल्यान ताचे 2 दांती लटक करून मोडले. हे पळयलं कासव कन हसूंक लागलो. म्हातारो जाल्यार भूत येवंक ना तुका अशें म्हाका खावंक साध्य आसावे. सुके तण हाडून उजो पेटोवन त्या उज्यान म्हाका न्हिदे. थोड्या वेळान म्हजे मांस मोव जावन खावंक रुचीक जाता म्हूण उपाय सांगले कासवान. कोल्यान कासवान सांगले बरी उजो घालो. कासवाचे कवच घट्ट असल्यान ताका कांय तोंदरे जाले नात. तण हुलपले उपरांत आतुरायन भजले मांस खावंक वताना कोल्याचे पाय हुलपून बोक्के आयले. आयो आयो म्हूण दुखीन पिरंगालो कोलो. ये पेद्दा तुका भूत आसा गी भजले तक्षण कितें खावंक साध्य आसावे. आळे थंयसर दिसता पळय तळे त्या उदकांत वोन म्हाका घाल. म्हजे कावाच मोव पडटना मागीर म्हाका कानी तरणाटो जा म्हळे कासवान. कोल्यान कासवाक कुकल्लो आनी डुडूम करून उदकांत गेलो. थोडो वेळ उतरलो. कासवा खंय आसाय तूं म्हूण कोलो बोबाटलो. हांव हांगासर दोंपरा बोरयान भिजला म्हाका उदकाक देंवन वयर उकलवर जाप दिली कासवान. कोलो उदकाचेर येवन तिळटना ताका आपणाचेंच प्रतिरूप दिसले. कोलो रागान्न कोण तो सोर उदकान बसून आसा म्हूण गरजेलो. तो वळतडीर आसले मानके कन हसून कळोंक ना गी थंयसर उदकान तासो तुजो पणजो आदी आयलो. उदकाचे थंडाय पळोवन खुशी जावन थंयसरच बसला. ताका एक पटी हात हाले म्हणाले. पणजाचो हात धरून हालोवंक गेल्लो कोलो डुडूम करून उदकांत उडलो. उपयोंक कळयतनातल्यान उदकान बुडोवन पाडचे जालो. उपाय असल्यार आपाय ना म्हणले लिसांव ह्या काणयेंत आमी शिकता. देव बरें करूं. काणयो सर्वांक मोगाचे जावन आसात. एका भुरग्याचे रडणे थांबयता आनी मोदीक धादोसकाय हारता असलीच एक काणी हांव तुमचे मुखार सांगोंक आशेतां. म्हज्या ह्या काणयेचें नांव जावन आसा सल सल कुवाळ्या टुणूक टुणूक.
एका गावांत एक व्हडली माय तिच्या ल्हानशा घरांत जियेताली आनी ती मस्त उस्कत जावन आसली. एक दीस तिका लक्षिला हळ्ळेंत आसच्या तिच्या धुवेच्या घरावेची आशा जाल्ल्यान व्हडली माय कुशेन भायर सरता. ती नेवेची वाट रानाची जावन आसली. इल्ले पयस वेताना तिका वाटेर आस्वेल मेळटा. तो विचारता, ए व्हडली माय, तूं खंय वेताय? आनी ती म्हणाली, हांव म्हज्या धुवेच्या घरा वेतां. आतां तूं म्हाका कशी जाल्यार तुका कांय मेळचें ना. आतां म्हाका वचूंक सोड. हांव म्हज्या धुवेच्या घरा वचून भाकरी मांस खावन दाटी मोटी जावन येता. ते दाडा तूं म्हाका का? आस्वेलाक हें सारकें म्हूण दिसलें आनी ताणें वाट सोडली. अशें मुखार चलून वेताना तिका एक वाग मेळटा. तो तिका हाड बांदून विचारता, हे व्हडली माय, तूं खंय वेताय? हांव तुका आतांच खावन सोडटा. म्हाका तुवें केल्यार तुजें पोट भरचें ना. आतां म्हाका वचूंक सोड. हांव म्हज्या धुवेच्या घरा वचून भाकरी आनी तोप खावन येता. ते दाडा तूं म्हाका का? व्हडली माय कशी बाचाव जाली म्हूण चिंतून मुखार येताना तिका एक कोलो मेळटा. तो विचारता, व्हडली माय, तूं खंय वेताय? म्हाका मस्त भूक लागल्या. हांव तुका आतांच खावन सोडटा. व्हडली मायक भींग दिसलें जाल्यार धैर्यान म्हणाली, कोल्या बाबा, तूं म्हाका पळय, हांव कितली बारीक आसा. आतां तूं म्हाका कशी जाल्यार तुका हडकुटां मात्र मेळटीत. तुजें पोट भरचें ना. आतां म्हाका वचूंक सोड. हांव म्हज्या धुवेच्या घरा वचून लोणी पानपळे सकड खावन पुडपुडीत जावन येता. ते दाडा तूं म्हाका का? अशी व्हडली माय तिच्या धुवेच्या घरा कशी वचून पावली. ती सदांय मांस, भाकरी, तूप, लोणी, थांत्या खावन धाटी मोटी जाली. एक म्हयनो पाशार जालो आनी तिणें फाटीं घरा वेचो दीस लागीं आयलो. व्हडली मायन धुवे लागीं आस्वेल, वाग आनी कोल्याची काणी सांगली. धुवेन एक उपाय सोदलो. ताणें एक व्हडलो सैत कुवाळो हाडलो. तांतू बुरा करून व्हडली मायन पोसयले. वाटेर वेताना तुका त्यो मोन जाती मेळटी जाल्यार तुवें व्हडली माय गिडली माय म्हाका कांय गोतना, सल सल कुवाळ्या, टुणूक टुणूक म्हणचे. अशें भायर सरिल्ल्या व्हडली मायक कोलो मेळ्ळो. तो कुवाळो कसो चलता म्हूण चिंतून विचारता, भितर व्हडली माय आसा गी? ते दाडा व्हडली मायन तिची साप दिवन, व्हडली माय गिडली माय म्हाका कांय गोतना, सल सल कुवाळ्या, टुणूक टुणूक. अशें मुखार वेताना तिका वाग मेळ्ळो. तो चिंती लागलो, कुवाळ्यान कशें चलचें? आनी विचारता, भितर व्हडली माय आसा गी? ते दाडा व्हडली मायन तिची साप दिवन मुखार चलतस रावली. आनी इल्ले पयस वेताना तिका आस्वेल मेळ्ळो. आस्वेल चिंती लागलो, कुवाळ्यान कशें चलचें? आस्वेल विचारी, भितर व्हडली माय कोणी आसा गी? व्हडली माय गिडली माय म्हाका कांय गोतना, सल सल कुवाळ्या, टुणूक टुणूक. अशें तिगांयकी मागोड करून व्हडली माय शाबीतायेन तिच्या घरा पावली. ह्या काणयेतावन आमकां हे लिसांव शिकोवंक मेळटा गी, आमकां कश्ट येतना आमी भिवचे न्ही. उपाय सोदून धैर्यान त्या कश्टांतावन आमी भायर येयचे. सर्वांक देव बरें करूं. काणी सांग काणी सांगे व्हडली माय. काणी सांग काणी सांगे व्हडली माय. हांवें सादर करची काणी जावन आसा रक्ताचें पाळणें. एका रावळेरांत राय आनी राणी आपल्या भुरग्या रायकुंवरा सोवें संतोशान जियेतालीं. रायकुंवराची जागृतायेन जतन घेवच्याक पन्ना म्हणल्या एका स्त्रियेक तांणी नेमक करतात. पन्ना की रायकुंवराच्या प्रायसोस एक नेणटलो भुरगो आसलो. सकयल दवरल्यार मूय वरीत, वयर दवरल्यार खवळो वरीत म्हणल्यार सांगणे बरी. दिसाक रायकुंवर रायाच्या कांद्यार, रातीक राणयेच्या उस्क्यार खेळटालो. अशें एक दीस राय आपल्या पुता सांगाता संतोशान हांसून खेळून आसतना अचानक काळजागाताक बली जालो. रायाच्या अचानक मरणा वरवीं राणयेची भलायकी इतली बिगडली की ती मरणा तळीर येवन पावली. ती आपल्या मोगाच्या पन्नाक आपोवन म्हणटा, पन्ना, हांव आनी चड तेंप वांचटी ना पन्ना.
म्हज्या पुताक तुज्या पुता सांगता मोगान पोस म्हजो भाऊ बांबीर राक्षसाक आसता सो मनीस रायाच्या मरणा उपरांत जावन तूं रायकुवाराक कशें तरी लगाड काडीचें म्हणून पारवत करनासा पडना देखूनच तूं म्हज्या पुताक जागृतायेन आनी सत्रायेन वाडयतलें म्हणून म्हाका बसती पडना म्हाका बसती म्हणून राणी गळगळ्यान रडली. माता राणी तूं कांय भियेनाका तुज्या पुताक कितेंच जायनातलें बरी हांव पळयता माता राणी म्हणून पन्ना बसतिता. हें आयकल्लेंच राणी समाधानेन आपलो प्राण सोडता. राय आनी राणी म्हणले रावळेराचे दोनूय दिवे पालवल्ल्यान रावळेराक खाळोक पडलो. त्या एका मोद्याने राती पन्ना सदांचे बरी रायकुवाराक पाळण्या न्हिदोवन आपल्या भुरग्या सांगाता सकयल मांद्रेन विश्यो घेवन आसता. तक्षण बागलाक ठोके पडतात. भागील काड पन्ना खंय आसो तो रायकुवर म्हज्या वाटेक आड आसो तो खाणटो म्हणून बांबीर रागान बोबाडता. पन्ना भियान तरी धैर्य एकठांय करून बागलाच्या बुराकांतल्यान लो तिळ्ळ पळयतना बांबीराच्या हातांत मिलावाची तलवार परसळटली. तक्षण पन्ना दोगांय भुरग्यांचे वस्तूर अदल बदल करता आनी आपल्या भुरग्याक त्या पाळण्या न्हिदयता आनी रायकुवाराक सकयल मांद्रेन न्हिदयता. तितले भितर बांबीर बागील म्हूण भितर रिगता. तोळ पन्ना पाळण्याक दाखून लो उलय रायकुवार न्हिदला. तिचे उतर आयकोनचे फुडें बांबी ताच्या तलवारान पाळण्या न्हिदल्या भुरग्याची गोमटी उचलयता आनी भायर धांवता. ताच्या तलवारे तावन रक्ताचे थेंबे पन्नाच्या आंगाक उसळटना तिका तिचे आंतच भायर आयले बरी भोगता आनी ती व्हडल्यान बोब मारून माता राणी तुका दिल्ली भासावें पडली. तुज्या पुताचो जीव वाचोवच्या खातीर म्हज्या पुताक हांवें बली दिलो म्हणून रक्ताच्या खोंडांत निर्जीव कूड जावन विशय घेवनच्या आपल्या बाळकाक ती थांबून धरून पुता पुता म्हाका बक्षी पुता म्हाका बक्षी म्हणून गळगळ्यान रडता. ह्या काणयेची नीत जावन आसा आण घालून दिल्लें उतर केदींच मोडी नाका. देव बरें करूं. व्हडल्या संगतीक भियेन आसतना ल्हान संगतीक भियेतात पळया तांकां एक सांगणी आसा. वागा भियेनातलो शिवांक भियेनातलो तपतप्याक भियेलो खंय म्हणून. वाग आमकां गोत्त आसा शिव ही आमकां गोत्त आसा. वो तपतपो कोण हो तपतपो येया हांव तुमकां म्हज्या काणये मुखांतर सांगता तपतपो कोण म्हणून. एक ल्हान गांव ताच्या देगेन व्हडलें सयत रान. त्या रानांत एक व्हडलो वाग. वाघाक एक तो कोणाकी भियेनातलो. एका दिसा सांजेर ताका जोर ताण लागली म्हणून सांगून गांवांच्या देगेन आसल्या एका तळ्यांत उदक पिवंक म्हणून सांगून गेलो. आनी कितें उदक पियेचें म्हणटा आसतना तूं वारें पावस येवंक सुरू जालें. पावसा भिजोवंक वाघाक नाका आसलें त्या देखून वाघ धांवलो गांवाच्या भितर आनी थंय आसल्या एका कोलवाच्या घराच्या पाक्याच्या मुळांत वचून बसलो पावस रावता म्हणसर. तें एक दुबळें कुंभाराचें घर. त्या घरांत कुंभाराची बायल आनी तांणी मोगान पसरलें एक गाडाव आसलें. पावस आत्ता रावलो जाल्यार हांव दवरन वचून रानाक सेर वता म्हणून वाघ पावस रावोंक राखतेत आसलो. पूण पावस खंय रावता. पावस शिरंदारीन वत्तेत आसा आनी एका वटेन काळो किसडतेत आसा. तितले म्हणटाना एकाच सणें धडो व्हडलो सयत गडगडो. ह्या गडगड्याच्या आवाजाक भायर बांदून घाल्लें गाडाव दोरी सुटून धांवलें. हें धांवल्लें पळोवन भितर आसलो कुंभार गुरबो आपणाच्या माथ्याक घालून लांटन हातांत घेवन गाणगोन गाडवाक सोदूंक म्हणून भायर सरलो. येण्यांतल्यान कुंभाराची बायल पावसाक पुरपुरत येत आसली. ये देवा म्हज्या वो पावस आतांत येजे आसलो गी. हांवें ह्या म्हज्या घोवाक सांगलें पाके जमा करया म्हणून. आयकोंकूच ना. आज करया फाल्यां करया परवां करया म्हणून मुखार 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 घालत गेलो. आतां पळयल्यार सगळें घर पळोवता. कितलें पळयल्यार उदक उदक उदक.
कितली आई दाना दवरल्यार पावनात. येणे पळयल्यार टपा तेणे पळयल्यार टपा येवशी पळयल्यार टपा तेवशी पळयल्यार टपा. ये देवा, वो वाघ आयल्यार वण्ण आसलो, सिंह आयल्यार वण्ण आसलो, टपटपा न्ही बा म्हणाली. ये भायर बसल्या वाघान आयकले, ही मनीस वाघाकी भियेना, सिंहाकी भियेना, ठपटप्याक भियेता. कोण गायचा ठपटपो? वाघाच्या की वडली म्हूण जात गी, या सिंहाच्या की बलिश्ट गी. खंय म्हणी आनी टपटप म्हणलो राग म्हणी बांदून दवरुना मो. ये देवा म्हज्या, म्हाका खाल्या जाय आसले हांगा धांवन येवचे. हांव रानाक म्हणी धांवतो, हांगा येवन टपटप्याच्या हातान मारून काडचे तली गत गी म्हजी. देवा म्हज्या, म्हाका एक रात राख, सकाळी जाल्ल्या दक्षिण हांव धांवता म्हणून सांगून ओगेत बसलो. येण्यांतल्यान कुंभार आपणाचे गाडाव मेळनासतना पाटी येत आसलो. ताका ताच्या जगलेर एक मुंजार दिसली बसली दिसली. टपटप आणे चिंतले, कोणे कुंभारान चिंतले, ये म्हज्या गाडवा तूं हांगा येवन बसलाय गी म्हणालो. आनी फाटल्यान तावन दवन नसन दबाक गरगणान वाघाक धरले. वाघ पयलो तो भियेल्लो, वाघ सगळो कालू बुलू जालो, टपटप म्हज्या फाटीर बसलो म्हणून सांगून. आनी कुंभारान ताच्या गोमट्याक दोरी घाली आनी दर वण वचून गाडवाच्या जाग्यार बांदले. सकाळ जाली. सकाळी जाता आसतना ही कुंभाराची बायल गाडवा किल्ल्याच्या पोटाक घालता म्हणून सांगून येवन अशें करून पोटाक घालता. पळयता कितें, वा वा वाघ, आय म्हज्या गांवान वाघ धरला म्हणून सगळ्या गांवांक वचून खबर करी लागलो. त्या दळा गांवचो लोक सगळो बडग गाणगोन आयले, वा वाघा धरला गी ह्या मनशान, पळया म्हणून सांगून. त्या दळा वाघाक जाग जाली आनी पळय लागलो, हो काल तर म्हज्या पाटीर बसुल्लो कुंभार गी टपटप न्ही गी, टपटप जाल्यार म्हाका खंय मारून काडतो कोण ना, ही आतां म्हाका काडून सोडटात, काहालें करचें देवा म्हणून सांगून चिंतून आपणाच्या नशिबा खातीर रडोन बसलो. कण्णल्ली कंडरू परांबरीसी नोडू म्हणले कन्नडाची एक सांगणी आसा. आमी दोळ्यान कितेंय पळोवन आसल्यारी, कानान कितें आयकून आसल्यारी तें वयगी न्हयगी म्हणून पळय नासतना खंयच्याच निर्धाराक आमी येवं नजो. अगर तसल्या निर्धाराक आमी आयल्या जाल्यार आज वागाक जाल्ली गत फाल्यां आमकांय जातली. देव बरें करूं. सर्वांक म्हजो प्रणाम. आज हांव तुमकां आबू आनी तसो नातू आनी तसो गडाव ही काणी सादर करूंक आशेता. एका गांवांत एक आबू आपल्या नातवा सांगाता येतालो आनी ताणें एक गडाव पोसलो. त्या मोगान त्या गडवाचो ताणें पोस केल्लो. अशें ही तेगा बऱ्या रितीन येतली. तांकां एक दीस पेंटेक्या म्हूण भोगले. पेंटेक्या म्हणटना नातू आनी गडाव उडी मारून गेली. तांचो संतोष पळोवन आमच्या आबाकी संतोष, तोय संतोषान गेलो. वाटेर रुखू, झाडां, फुलां, फळां ही सगळे पळोवन भारीच खुशेन मुखार वेताना आबाक तसो वळखीचो फेलिक्स मेळ्ळो. फेलिक्स आबा लागीं उलोवन म्हणालो, आबा पयस खंय गे भंयसरलो म्हूण दिसता. तो आबू पेंटेक्या म्हूण भंयसरलो रे म्हणालो. तवळ फेलिक्स, बरें आबा, पूण तुज्या नातवा कितें सोलोवन व्हरताय, तुज्या गडवाचेर बसून वशेत न्ही गे म्हणटा. तवळ आबू ताणें सांगलें सोमा म्हूण आपल्या नातवाक गडवाचेर बसयता आनी मुखार वेता. गडवा किल्लें वजें दिसता पूण कश्टांनी मुखार वेता. मुखार वेताना तांकां दुलसीन आनी सेवरीन मेळटात. दुलसीन आबाक आयकूनच्या बरीच व्हडल्यान सेवरीना लागीं, आले गो सेवरे, आमचो आब आसा न्ही गो, ताका ताचे गडवा कशें पळोवचे म्हूण कळीत ना गो म्हणटा. तवळ आबू, कितें दुलसी, म्हाका कान आयकना म्हणून बोव मारताय गी, या म्हाका आयकच येत म्हूण बोव मारताय गी म्हणालो. तवळ दुलसीन, कांय ना आबा, तुज्या नतवा गडवाचेर बसयलाय, खंय गी भंयसरला म्हूण दिसता. तू काय गडवाचेर बसयेत न्ही गे, तू काय प्राय जाल्या म्हूण हांव सांगूंक आयली म्हणालो. तवळ आबू तिणें सांगलें सोमा म्हूण चिंता. पूण थंय आसलो गडाव अशें आलो, आपलो कान नीट करून आपल्या धन्या कुशीन पडून, धन्या आनी म्हज्यान जायना, म्हजी बिरमोत पाव म्हूण आपल्या मोतीन रडटा. आब दुलसीनाचें उतर आयकून त्या गडवाचेर बसता. आतां आमचो गडा
म्हूण कश्टांनी मुखार वेता 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 गडाव थंयच रावता. गडाव कित्या रावलो म्हूण आब आनी नातू सकला देवन पळयतना तक्षण गडाव सकला पडटा. गडवा कितें जालें म्हूण आब लागीं वचून पळयतना गडवाचो जीव गेल्लो. तांचे सगळ्यांचे उतार आयकून हांवें म्हज्या गडवाचो जीव काडलो म्हूण आब त्या गडवाक पटलून धरता आनी सुस्कारून रडता. मोगाच्यान ही काणी आमकां कितें सांगता गे म्हणल्यार ह्या समाजांत आमी जियेतना साबार तरांची लोक साबार सलाह आमकां दितात. सलाह घेवची चूक न्हय, पूण चिंतून तांतून निर्धार आमचो जावंक जाय, नाजाल्यार आमची जिणी त्या बाच्या काणये बरी जाता. देव बरें करूं. हांवें सादर करची काणी जावन आसा बुदवंत मांकोड. एका गांवांत एका न्हंयत एक सिसोर आसलो आनी ताका प्राय जाल्ली. अशें ताका कितेंच दुसऱ्या मन जातीन खावन ताचें पोट भरूंक जायनासलें. तशें आसता तो एक दीस एका न्हंयचे देगेर एका रुखाच्या मुळांत बेजारान वचून रावता आनी थंय एका रुखाच्या फांट्यार एक मांकोड आसता आनी तो मांकोड रुखार आसली जांबळां बरी करून खावन आसता. सिसोर तें पळोवन मांकडा कडेन सांगता, म्हाका मस्त भूक लागल्या, तूं तें जांबळां खावन आसाय न्ही, म्हाका इल्लीं जांबळां दिशी गी म्हूण. त्या दळा मांकोड पाटी मुखार पळयनासतना उदार मनान जांबळां काडून त्या सिसोराक दिता आनी ती सिसोर जांबळां खावन मस्त खुशी पावता आनी त्या जांबळां निमती सिसोर आनी मांकडा मदें इश्टागात सुरवात जाता आनी ती सदांय सांगाता मेळोवन जांबळां खावन खेळोन ती आसतात. अशें एक दीस सिसोर म्हणटा, ही जांबळां म्हज्या बायलेक व्हरून दिचे. एक फावटी ताणें ह्या जांबळांची रूच पळयचे. आरे इश्टा, म्हाका इल्लीं तूं जांबळां काडून दिशी गी म्हूण मांकडा लागीं विचारता. मांकोड कुशेन जांबळां काडून त्या सिसोराक दिता आनी सिसोर तें व्हरून ताच्या बायलेक दिता. ताची बायल ती जांबळां खावन म्हणटा, ही जांबळां कितली रुचीक आनी गोड आसात. ही जांबळां केल्ल्या मांकडाचे काळीज कितले गोड आसत. देखून तूं म्हाका ते मांकडाचे काळीज हाडून दी. सिसोर म्हणटा, तें कशें साध्य, मांकोड म्हजो इश्ट, हांवें ताचे काळीज हाडल्यार तो मरता आनी आमी परत्यान भुकेन रावचें पडटा. सिसोराची बायल म्हणटा, तें पुरो म्हाका कितेंच गुत्तुना आनी एखाद्या वेळा तुवें म्हाका तें काळीज हाडून दिना जाल्यार हांव मरतली म्हणटा. हें आयकून सिसोराक कितें करचें म्हूण समजनासता अशें चिंता. हांवें मांकडाचें काळीज हाडल्यार आमच्या इश्टागतीक मोस केल्ल्या बरी जाता आनी आपल्या बायलेच्या खुशे खातीर तो आपलें मन बदलून त्या मांकडाचें काळीज हाडूंक निर्धार करता. दुसऱ्या दिसा सिसोर मांकडा लागीं वेता आनी म्हणटा, म्हज्या बायलेक तुका पळोवंक जाय खंय, त्या देखून तूं म्हज्या संगी ये. आनी सिसोर आनी मांकोड सेरवून सिसोराच्या बायलेक मेळोवंक गेले. अर्द्या वाटेर सिसोराक भोगता, हांव म्हज्या इश्टाक मोस करनासा आनी हांवें तशें करचें सामान्य, ताका हांवें सत गजाल सांगूंक जाय अशें सिसोर मांकडा कडेन सांगता. पळय, म्हज्या बायलेक तुजें काळीज जायचें खंय आनी हांवें हाडून दिना जाल्यार हांव मरतां म्हूण ताणें म्हाका सांगलां. त्या देखून आमच्या इश्टागतीक लागून दया करून तुजें काळीज म्हज्या बायलेक खावंक दिजे म्हूण सिसोर मांकडा कडेन सांगता. हें आयकून मांकोड म्हणटा, हाय्यो देवा, ही गजाल म्हाका पयलेंच सांगली तर बरें आसलें. आमी मांकोड खंय वेताना काळीज व्हरून वचना, बगार तें आमी रुखार दवरता. तुवें ही म्हाका गजाल पयलेंच सांगली तर हांव म्हजें काळीज खाण घेवन येता आसलो.
देखून सिसोर म्हणटा आमी परत पाटया आनी तुजें काळीज आणया अशें तीं फाटीं वेतात आनी तीं थडीर पावतना मांकोड एकसणे रुकार सरता आनी म्हणटा हे मूर्ख सिसोरा काळीज भायर दवरून कोणी जिवंक साध्य सागी तुका हांवें म्हजो बरो इश्ट जावन पळयल्लो तुका हांव जाय पुरतें खावंक दितालो पूण तुवें म्हाका वायट करूंक पळयली वस तूं तुजी वाट धर म्हणून मांकोड सांगी लागलो अशें आपल्या बुद्धवंतकायेन तो आपलो जीव वांचूंक शकलो ह्या काणयेची नीत जावन आसा आमकां कश्ट येतना आमी भियेनासतना ते फूट करूंक जाय आनी तशेंच आमकां आमच्या कश्टांच्या वेळार गरजेक पावल्ल्यांक बरें करूंक जायनातल्यारय व्हडना बागार केदींच वायट करूंक नजो देव बरें करूं यबा एक व्हडलो सैत रान आनी त्या रानांत जायतीं मनशां जियेतात आनी त्या रानांत एक व्हडलो सैत वाग आसा तो वाग कितें करता गे म्हळ्यार एका जनवरां पासून खाता आनी तांकां रावंक सोडना दोस्ता मस्त ताका सगळीं जानवरां भियेतात आल्या ताका कितें करचें म्हणून चिंतात ताका ती एक मिटींग दवरतात आनी त्या मिटींगाचो मुखेली कोलो जावन आसता तशें ती हर एक विशय उलयतात तांची पर्सनल विशय प्रोब्लम आसतात तशें ही विशय उलयता एक मनजो ती सांगता आले तो वाग आसा न्ही आमकां मस्त दोस्ता आमकां आमचें काम पुरा करूंक सोडना आमकां बरे तरान जिवंक सोडना ताका आमी कितें म्हणे करीजे म्हणून ताका आनी एक मनजो ती सांगता आले आमकां अशें करयेत आमी त्या वागाक एक दीस एक जाणान आमी काणसावन वसिजे तें जाल्यार आमकां तो कांय करचो ना आमकां सोडटा न्ही म्हणून ताका सगळीं मनशां ती जायत तशेंच करया म्हणून ओप्पातात तशें हे विशय आतां वागा कळीचे न्ही तशें कोलो मुखेले आहलो न्ही तशें कोलो वेता वागा सशीन वचून वाग विचारता कितें रे आयलोय म्हणून कोलो भियेता कोलो म्हणटा ना हांव तुका कांय करूंक येवना हांव तुका सांगूंक आयलो आळे आमी सगळ्या मनजातीन अशें प्लॅन केलां आळे तुका आमी एक दीस एक मनजाती आमकां काण जावन येता तुवें आमकां खंयचे दुसऱ्या कोणाक कांय करना जो म्हणून वागाक खुशी जाता वाग चिंता म्हाका बसले मेळ्ळे न्ही म्हणून वागा जायत तशें जाल्यार तशें तुमी येया हांव खाता तुमकां म्हणटा तशें कोलो संतोशान फाटी घरा वेता फाटी वचून सगळ्या मनशातीक सांगता आळे वाग ओप्पालो अशें तशें म्हणून ताका कोलो निर्णय घालता आळे एक दीस आमी एक चिटी काडटा तातूंत चिटीर कोणाचें नांव येता पळय तांणी वागाक काण जावन वेचें तशें सुरूची चीट काडली सुरूची चीट काडटना तातूंत मुंगुसाचें नांव आयलें मुंगुसाक बेजार जालें अय्यो आतां हांव न्ही म्हणून मुंगूस वेता रडोन वेता वागाक बारीक कशी जाता म्हाका बसले कडेन काण मेळ्ळें न्ही म्हणून वाग घट्ट खाता आनी घट्ट न्हिदता दुसरो दीस दुसरी चीट काडली दुसरी चीट काडटना तातूंत संवसेचें नांव आयलें संवसोय अय्यो आज म्हजो दीस न्ही अय्यो आतां हांवें वसिजें म्हणून संवसो वेता संवसो वचून वागा परतून खुशी जाता म्हाका न्हिदले कडेन पुरो मेळटा सायबा घट्ट म्हणून वागा खुशी जाता संवसो वेता वाग घट्ट खाता ताका घट्ट खावन घट्ट न्हिदता तशें सुमार दीस एक मनजाती जावन वेतात तांचें काण जावन वाग खाता आनी घट्ट न्हिदता तशें एक दीस कोल्याचो दीस आयलो कोल्याक टेन्शन जालें अय्यो आज म्हजो दीस आयलो न्ही आतां हांवें कालें करचें म्हणून थिंक करता तो तशें सुमार वेळ जालो थंय वाग रागान पेटला ताका भूक लागल्या तितलें म्हणटना पयसुल्ल्यान कोलो येता लो अशें करून ताका विचारता कोल्याक पळोवन कितें रे आज कितें वेळ म्हणून कोलो म्हणटा आळे हांव सुट्टाना विग्गी आयलो म्हाका वाटेर येताना एक वाग मेळ्ळो वाग विचारता वाग कितें म्हणटाय रे तूं ह्या रानांत हांव ते व्हडलो वाग रे म्हजे की दुसरो व्हडलो वाग ना म्हणून कोलो म्हणटा ना बा तुजे की व्हडलो वाग थंय आसा म्हाका येताना मेळ्ळो विचारलो खंय वेताय म्हणून हांवें म्हळें आमी सगळ्या मनजातीन अशें डिसायड केलां की आमी एकल्यान ताका काण जावन वेचें म्हणून तशें तो वाग म्हणूंक लागलो खंय आळशी रेडो कोणसो गी ताका शिकारी करूंक मारगी रे तुमी काल्याक वेतात म्हणून वाग रागार पेटलो कोणाक आळशी रेडो म्हळें गे म्हणून कोलो म्हणूंक लागलो ताणें तुका आळशी रेडो म्हळें म्हणून वागाक आनी कितें राग पेटलो वाग म्हणलो तो खंय रावता खंय म्हाका ताका पळयचें म्हणून कोलो म्हणूंक लागलो पयसुल्या वत्या गुड्यार रावता तो थंय तळें आसा थंय रावचें ताणें म्हणून वाग म्हणूंक लागलो जायत या म्हणून कोलो आनी की चिडोवच्या इरादार म्हणटा तुका ताणें आळशी रेडो म्हळें आळशी रेडो म्हणून
तितलं म्हणटा वाघ म्हणटा ना म्हाका पळयचे या म्हाका आपोनर म्हणून वाघ कोल्या सांगाता वेता वाघ म्हणटा अळे त्या उगड्यार खंय आसा तो म्हाका सांग म्हणून कोलो म्हणटा अळे ते दिसाना गे तुका म्हणून तो थंय तळ्या लागीं वेता तळ्या लागीं वचून व्हडले शेत गराज मारता ओ कर म्हणून कितें पळोवनशें तितलें म्हणटा ताका पाटी गरज ऐकता पाटी तूं आनी रागार पडटा म्हाका पाटी गरज घालता गे म्हणून आनी तळ्याक पळयता ताका दिसता सकयल तो तितलें म्हणटा तो बडुल्लो करून तळ्याक उडी मारता आनी तो ताचो जीव वगडयता कोलो संतोशान आसन केळोन नासो पाटी घरा वेता ह्या काणयेंत आमकां अशें लिसाव मेळटा की उपाय आसल्यार आपाय ना इतलें सांगून हांव म्हजी काणी आखेर करता अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें करूं. हांवें सादर करची काणी जावन आसा अर्धा देही. पाटीला गांवांत जाणारी एक मंत्रीक 7 जाणां बायल्यो आसल्यो पूण ताका एक हूण आसलें ताका भुरगीं नासलीं देखून ती कंतीश जावन आसली. एक दीस एक फकीरान ताचे सरशेन येवन म्हळें आळे तुका एका मंत्रा कोल दिता हो कोल व्हरून फाल्यां आंब्या रुखा कशेन वच आनी 7 फावटीं ताका मार 7 आंबे झडटले आनी ते तुज्या बायलांक खावंक दी म्हणलो आनी तुका एका वर्सा उपरांत देवाची खुशी जाल्यार 7 कुंवर तुका जल्मातले म्हूण सांगूंक लागलो. आनी मंत्रीन तशेंच केलें आनी आंबे हाडून आपणाच्या बायलेक दिलें. 6 जाणां बायल्यांनी आंबे तक्षणच केले. 7व्या बायलेन म्हळें हांव पुजा करन मागीर आंबो खाता म्हणाली. आंबो थंय दवरून गेली ती तितल्यान एक छानी येवन अर्दो आंबो खावन गेली. ही मंत्रीची बायल येवन पळयतना कितें पळोवचें आंबो खावन जाला पूण ती म्हणाली म्हज्या वांट्याक इतलेंच आसलें कोण ना म्हण सांगून संतोशान तो आंबो तिणें केलो. एका वर्सा उपरांत 7 बायलांक चेरके भुरगे जाले पूण 7व्या बायलेचो चेरको अर्दो भुरगो जालो. ताका तिणें अर्धा देही म्हण नांव दिलें. हे चेरके सगळे वाडले. हे 6 चेरके आळशी रेडे जाले. मंत्रीक आनी ताच्या बायलेक भारीच राग आयलो. एक दीस मंत्रीन म्हळें आळे फाल्यां सकाळीं तुमी वचून कांय तरी घडोवन हाडिना जाल्यार तुमकां जेवण आसचें ना म्हणूं लागलो. तितल्या भितर हे चेरके तकली पोंदा घालून गेले. आतां अर्दे देही आपल्या आवय सशेन आयलो म्हणूं लागलो मा हांवें कांय तरी वचून गळोवन येता म्हणूं लागलो. म्हाका सगळें अर्धा देही म्हूण तमाशे करतात बेजार जाता म्हाका म्हणालो. आवय रडून म्हणूं लागले आळे रे पुता तुका पांय नात तूं खाले वचून गळीशी रे पुता म्हणाली. ना ना माय हांव वेता म्हाका तूं आशिर्वादी म्हूण गेलोच. अर्धा देही गेलो सिमेस्त्री गेलो. पळयतना भोर पावस येयलो. थंय एका व्हडा रुखा मदें तो रावलो. इल्ल्या वेळान ते एक सोर आपणाची लूटखाण येवन रक्षण घेवंक त्याच रुखा मळान रावले आनी इल्ल्या वेळान तांची लूट तांणी वांटे करूंक सुरू केली. अर्दे देही तांच्या मुखार गेलो आनी हा 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 करून हांसो लागलो. सोर हे मेल्लें म्हूण सांगून भियान लूट थंयच सोडन वाचून उरल्या भीक मागून खाता म्हणून पद्राड जाले. अर्धा देहीन आसले भांगार नग आनी परत काण गेले. घरा गेलो आनी मावशी आनी माय सचेन दवरले. तांकां भारी संतोश जालो. दुसऱ्या दिसाय अर्धा देही त्याच सिमेस्त्री गेलो. परतून पावस आयलो. परतून त्या व्हडा रुखा मळान तो रावलो. इल्ल्या वेळान एक खासाराचो वोर थंय आयलो आनी त्या रुखा मळान रक्षण घेतलें तांणी. अर्ध्या देही मुखार आयलो न्ही हा हा करून हांसो लागलो. हे वोर वो एक मेल्लें एक नाड म्हूण सांगून पद्राड जाले. काल बिरमोद भियान थंयच उरली. अर्ध्या देहीन व्हंकलेक व्हरून घरा घेवन गेलो. मंत्रीक दुसऱ्या दिसा सकाळीं गजाल कळ्ळी. ताणें ह्या अर्ध्या देहीक तिचे कडेन लग्न करून दिलें. अर्धा देही तिका कार्यामणी बांदतना एक अजाप घडले. अर्धा देही आसलेचे पाय पुरा पालयोंक लागले आनी तो पूर्ण देही जावन एक सुंदर तरणाटो जालो आनी ताच्या उपरांत ती बोगान जियेतली. कामाक गेले ताचे भाव पाटी आयले. खाली हातांनी पाटी आयले. अर्ध्या देहीन ताका खाले म्हळें तुमी हांगास रावा हांव तुमकां जाय जाल्यार काम दिता आनी तुमी आमी मोगान रावया म्हणूं लागले. मंत्रीन चिंतलें देवाचेर भरोसो दवरल्यान म्हाका हें फावो जालें. अर्ध्या देहीच्या आवयन चिंतलें कश्टा उपरांत सूख मेळटा म्हणून देवाक तिणें अर्गां दिलें आनी खालतेपण आसल्यार वर्तो जावेत म्हूण अर्ध्या देहीच्या हातून आमी चिंताव. सवार सर्वांक देव बरें करूं. काम करचे हात कितले सोबीत न्ही गे. एक ल्हानशी हळ्ळी. त्या हळ्ळेंत कविता
नमिता, बमिता आनी सविता म्हणली चौगा भयण्यो आशिल्लीं. ही भुरगीं ल्हान आसतनाच तांचो बापूय मरण पावलो. आवयन वर्त्या मोगान कश्ट काडन ह्या भुरग्यांक सांबाळलें. एके सांजेर ही भुरगीं थंयसरच लागसार एका फुलांच्या तोटाक खेळोंक गेलीं. वाव, कितली सोबीत फुलां, थंड वारें. हसल्या सोबीत वातावरणात खेळून असताना तांचे मदल्या कवितान आपले दोन्ही हात मुखार विस्तारून धरन ताच्या भयण्या लागीं म्हणाले, म्हजे हात पळया, कितले सोबीत, वेलवेट लुगटा बरी मऊ आसात म्हणाले. हें आयकल्लें नामिता वगो रावतागी. नामिता धांवून गेले आनी थंयसरच लागसरच्या एका फुलांच्या तोटांतलें फूल काडन ताच्या हाताच्या मदेंगात दवर ताणें तें चिड्डिलें आनी ताचो हात परमळान भरलो. म्हजे हात पळया, घमाघमा परमळटात म्हणालें. भामिताक ताच्या हाताची सोबाय कशी वर्णची म्हूण चिंतूंक पडलें. अशें तें चिंतून आसतना थंयच दाखवालीर जाल्लो एक दाखांचो घोस ताका दिश्टी पडलो. तांतलो थोडो दाखो ताणें हातान धरन, म्हजो हात पळया, म्हजो हातान तावणो दाखाचो रोस वळटा म्हणालें. अशें कविता, नमिता, बामिता आपल्या हातांची सोबाय वर्णीत आसतना सविताक एका तराची कावजेणी भोगली आनी बेजारेन ते रडोंक लागले. अशें ते रडोन आसतना थंयच लागसरवेच्या एका व्हडली मायन येवन, सविता, कालें जालें पुता, कित्याक रडटाय म्हणाली. ह्या तेगाय भयण्यांनी जाल्ली गजाल सांगली. सविता, तुजो हात दी पुता म्हणाली व्हडली माय. ना, सवितान ताचो हात दिवना. व्हडली मायन समाधान करन, सविता तुजो हात दी पुता म्हूण समाधान करन वत्ताय करन विचारता आसतना सविताचो हात तिच्या हाता वयर दवरून पळयत आसतना सविताचो हात धरग म्हणजे कर्कश जाल्लो. म्हाका तुमच्या पैकी तुजो हात सोबीत पुता म्हणाली व्हडली माय. हें आयकल्ली तेगाय भयण्यो, काल व्हडली माय, हे कर्कश जाल्ले दारक जाल्ले हात तुका सोबीत गे म्हणून हांसोंक लागली. वय भुरग्यानो, आमी कितलें काम करतामो तितलेच आमचे हात कर्कश म्हणजे दारक जातात. सवितान ल्हानपणातावणो तुज्या मम्मी कुमो केल्ले वरवीं ताचे हात अशे जाल्यात. सविताक ताचें जिवन सारूंक कितेंच मुखार कश्ट जावचें ना. हें आयकल्ल्या तेगाय भयण्यांक व्हडली मायच्या उतरांचो अर्थ समजलो आनी मुखार आमी सविता बरी आमच्या व्हडली मायक कुमो करतेल्या म्हूण निचेव करूंक लागली. मोगाच्यानो, जर तर आमी आमचें काम आतांच करूंक शिकल्या तर आमकांय फुडें कितेंच कश्ट जावचें ना. ह्या तेगाय भुरग्यांनी आतांच काम करता म्हूण निचेव केला. तुमी करतात न्हय गे? देव बरें करूं. हांवें सादर करची काणी जावन आसा बुदवंत, कोंकारी आनी कोलो. एका दट्ट अरण्यांत एक कोंकारी जोडे एका आत्तोसाच्या रुखार जियेतालें आनी ती इतली संतोशान आसली की चेडू कोंकारी सदांय तांत्या दवरताली आनी आमकां फाल्यांतावन परवांतावन मस्त भुरगीं जातात म्हणून संतोशान हांसून खेळून हांसली. तितलें जातना फाटल्यान तावन एका माट्या तावन एकलो तिळटालो, तो खोलो हांकां पळयतालो. तुमच्या संतोशाक हांवें खाले म्हणी करी जे.
तुमची ती थांती हांव म्हजी करून घेजे म्हणून ताका भारी आशा आसता. तितल्या वेळार ह्या कोंकारेचो इश्ट सोंसो धांवून येता. कोंकारेनू 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 तुमी हांगा आसात की? ओ हांव खाले काय लिंगोत्ते म्हूण सांगता. पलतोडच्या वळांत तोड्यो कोरवो आनी इल्ले थंडे शिरकल्यात. तुमकां मासल्यो म्हळ्यार बारी खुशी न्ही तशें सांगूंक आयलें. तितलें जाताना कोंकाऱ्यांक बारी खुशी जाता. क्वॅ क्वॅ कर ती सीदा उबोन येतात. राखून रावल्लो कोल्याक बारी खुशी जाता. सीदा सट्ट धांवून येता, रुखा कडेन येता. गुडांतली तांत्या बाका बाका बोकायता. अदृश्ट मोजे म्हूण चिंता आनी धांवता. मसल्यो खावन जाल्ल्यो कोंकाऱ्यो फाटी येतना कितें पळोवचें तांत्या नांत. चेडू कोंकारी इतली खंतीन भरता गी, रडता रडणे रुदान पळोवन त्या चेड्या कोंकाऱ्याक कितलें बेजार जाता गी. हांवें खालें म्हण उपाय करन त्या कोल्याक हांवें सलवयचें. कितें म्हळ्यार तो कोलो सुद्दां हांवें तांकां राखून रावतलो. सोंसो आनी कोलो करून सट्टा करून रानाच्या अधिपती कडच्यान धांवतात. सीदा वचून या अधिपती भायर ये, या अधिपती भायर ये म्हूण गोर्र करून सिंह भायर येता. कोण म्हाका आपयता म्हणून. खाले म्हणटाय येदे व्हडल्या रानाचो अधिपती तूं, राय तुका असली गत आयल्या? हां खाला गत आयल्या म्हूण विचारता. तो चिल्लर कोलो तुका आज दुशी मारता काय तुजी कथा मोग दिता म्हूण सांगता. सांगता गी ताका हांगा आपोवन हाड म्हणटा. कोंकारेक बारी खुशी जाता. फाटी येतात. रात जाता. सकाळी जाताना चेडू कोंकारेक तांती दवरसो वेळ येताना चेड्या कोंकारे कडेन सांगता म्हजो तांती दवरसो वेळ आयलो म्हणून सांगता आसतना उपाय करता. आमी हांगा तांत्या दवरची नाका, घट्ट आयकोवचे परी चेडो कोंकारी सांगता. आमी त्या व्हडले माटे आसा पळय त्या माट्यांत आमची 5 तांतीं आसात न्ही, आमची सवय थंय दवरया म्हूण सांगता. फाटल्यान तावन एकलो आयकोन आसता कोलो. खान निट्ट करनासता. हो खली गजाल खंयच्या वेळार ह्या धरणीर भुंय पडलो गी. म्हजें अदृश्ट म्हणून त्या कोंकारे फाटल्यानंत कोलो लो धांवता. धांवून थंय पावतना माट्या कडच्यान येताना सिंह राय राखून रावता. म्हाका लगड काडताय म्हूण घुमटेक धरता आनी धरटीक ताका चेंचता. त्या दिसतावन चेडू आनी चेडू कोंकारी संतोषान जियेतात. मोगाच्यानू ह्या काणयेचो सार जावन आसा केदाळय आमी सोलवण ती जीक जोडूंक आमचो उपयोग आमचे मोतीची बरी उपयोग करीजे म्हणून ह्या काणयेचो सार जावन आसा. सर्वांक देव बरें करूं. काणी सांगे व्हडली माय. काणी सांगे व्हडली माय.